अरावंड 11:20-25 आमकां कॉल येयले. तेन्ना आमी टर्न आवट केलो वाळपय फायर स्टेशनाचें आनी हांगा आमी पावले पावणे बाराच्या दरम्यान. तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा अनिल नेने हेच्या घरा कडेन सेफ्टी टँक गोबर गॅसच्या हितून 2 बैल पडलेले आसा. तेन्ना आमचो हो गंगाराम पावणे फायर फायटर हो सकयल देवान आमी ताका हेल्प केलो, लोकांनी केलो. तेंच्या हेल्पान लोकांच्या हेल्पान आनी आमचे क्रू लिडर हे हितूर आनी आमची टीम सगळी मेळून आमी दोनूय पाडे वयर काडले पळय सेफ्टी जिते वयर काडले. ते एक वर आमचे रेस्क्यू ऑपरेशन चल्ले हांगा सोनाळी गांवांत. सिच्युएशन म्हणजे तशें डेंजर आसलें कित्याक डीप आसली अशी हें. आनी जो आमचो फायर फायटर सकयल देंवलो गंगाराम पावणे ताका सादारणशी आयडिया आसली. आमी हेल्प केलो तांकां, गांवच्या लोकांनी हेल्प केला आनी ते पाडे आमी कशे तरी एक वयर काडले जिते. हांवें पाडे पडले म्हाका चेड्यान सांगना बरोबर ताबडतोब हांवें फायराक फोन केलो पणजे. तेंच्यान सांगलें आमी सुटल्या म्हणून. तशेंच ते 15-20 मिनटां भितर हांगासर पावले, कारण 8-10 किलोमिटर आसा. आनी ताबडतोब आमी ताका रोप घातलो, हे केलो. म्हाज्या कडली एक दोरी तांकां हे केली आनी दोशी दोरी घालून आमी बऱ्यापैकी वेवस्थीत ना कितें बैलांक त्रास जायनासतना सगळ्या फायराचे जे आसले तेंच्यांनी प्लस आमचे गांवचे भुरगे येयले. हे सगळ्या भुरग्यांनी मेळून तांकां सेफ काडून हे केलें. कितें आसा आमी तेजे धांपणे घालता पूण ते कितें जाता पावसाचे हेणी ते धांपणे मोडटा आनी पिड्ड्यार जाता.